नाव मायकल केरोस हांव हांगासरलो आमचो हो माड्डूंग वाडो आसगांव आनी हो आमचो शेजारी कळ्ळें न्हू हो आमचो शेजारी जालें कितें म्हाका कशें कळलें म्हणल्यार कारण की अपघातीत म्हाका दिसता कितें शॉर्ट सर्कीट जालो कितें तरी जालें उजो पेटलो आनी व्हडल्यान तेंच्यो चिवच्यो मारूंक लागली ती लोक जी हांगासरली घरांतली पळय चिवची मारूंक लागली सो तेका लागून हांव भायर येयलो आनी म्हणलें कितें तरी जालें पळयत जाल्यार हांगासून व्हडलो उजो पेट्टा फारा 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 करून सो मागीर हांव धांवोन येयलो आनी मागीर तो तेंचो हांगासरलो जो आमचो शेजारीचो चेडो आसा आनंद म्हणून तो पायप घेवन उदो हें मारतलो तेंचो हांगासर पांयचें मोटर आहा तेणें तें पायप हें केलें आनी तेणें पायप हें करून हांगा स्टार्ट केलें पालोवपाक हांव आनी तो दोगूय आमी हें करून आमी उदक पालोवपाक जाता तितलें ट्राय केली उदो पालोवपाक पूण तो उजो अनकंट्रोलेबल आसलो तो इतल्या बेगीन आनी इतल्या सोंपेपणांनी हें जायनासलो तो देंवनासलो पालोनासलो तरी आसतना आमचो तो आनंद आसा आमचो हे घराचो चेडो तेणें आपलो फूल डेडिकेशन दिलें खूब तेणें हें करून आपूण कशें करून जाता ते भाशेन आमी हें केलें मागीर आमी फोन केलो फायर इमर्जन्सी पूण फायर इमर्जन्सी येयली तेंच्यांनी आपलें काम योगदान दिलेलें आसा तेंच्यांनी आपलें काम कितें केलें बरे भाशेन केलेलें आसा उजो पालयलो आसा तशेंच आमचे रोबोट येयलेले आसा पुलीस येयलेले आसा सो आमी तेंच्या कडेन मागला आनी तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट केला की आमकां हेजेर पंचनामा करून दिवचो कित्याक हो पंचनामा आमकां जाय म्हणून आनी तशेंच तुमी पळोवंक शकता कितले हेंच्यांनी सगळें आख्खे घराचे सगळे काबार जाला ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हेंकां खुबशें लुकसाण जाला कांय न्हू म्हटल्यार उणें उणें आमकां दिसता हेच पद हेजेर 1.5 लाखाचे वयर तरी म्हाका दिसता हांव अशें म्हाज्या हितून म्हणटा अंदाजान की मे बी तेंकां घरच्या ओनरांकूय चाललें काय तेंकां तेंच्या वचून तुमकां कळटलें म्हाज्या हिसपान अंदाजान सांगता कित्याक मेन तेजे जे होम थिएटर आसलें पळय होम थिएटर एम्प्लिफायर जाता ते तो हांगासरलो आमचो प्रदीप म्हणून बाबा आहा तो बारीकशें आपलें काम करून हांगासर आपलें पोट चलयतालो होम थिएटर कोणाचे सिरियली घालून जावं आनी कितें घालून तो आपलें पोट चलयतालो तो आतां तेजें पोट कशें चलतलें तेजे ऑलमोस्ट हे स्पिकर एम्पी सगळे काबार जालेले आसा डिस्ट्रॉयड जाल्ले आसा उलपाल्लेले आसा सो तेजोच कॉस्ट ऑलमोस्ट कितें 70-80,000 कितें आसलो म्हणटा तो 1 लाखाचे वयर आसलो म्हणटा तो सो साऊंड सिस्टमाचो आनी उरलेले तुमी पळोवंक शकता जे आनी कितें तेंचे सगळे दुसरे वॉशिंग मशीन तेंची फ्रीज सगळे पिड्यार जाले आसा काबार जाले आसा लुकसाण म्हाका दिसता भरपूर येयला हेंकां आनी आमी मागता जी आमची लोकल बॉडी आसा पंचायत आमचो वॉर्ड मेंबर येयल्लो हांगा तेणें प्रेसिडेंट आमकां बरो दिलेलो आसा तेणें सांगलां आपले कितें करपाक जाय ते आपूण आपले पंचायत थ्रू करतलो तशेंच आमी मागता जी हांगासरली MLA आसा ऑनरेबल MLA आसा दिल्या लोबो तेणें जाता तितले बेगीन फाल्यां जावं फाल्यां तुमी येवन इन्स्पेक्ट करचें पळोवचें ह्या घराची पळय तेंकां सगळे लॉस जाला तशेंच आमी उलो करता आमचे सरकाराक उलो करता की जाता तितले बेगीन तुमी तुमचे पावल मारचे ह्या घराक हेल्प करपाक जे हे सगळें घर हेंचे काबार जालां उलपोन काबार जालेलें आसा सो मागता आमचे सरकारा कडेन तशेंच आमचे MLA कडेन MLAन मेन इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी हांगासरल्या जो वॉर्ड मेंबर आसा तेणें इनिशिएटीव घेवपाक जाय की हेंकां भरपाई दिवपाक जाता इतली भरपाई ओके देव म्हाजें नांव आनंद सुरेश मांद्रेकर हांव न्हिदलोलो थंय उजो गप करून भयण म्हणाली उजो पेट्टा म्हणाले हांव उठलो गबा गबा आनी तेंचे पांय पडले आनी पालूंक लागलो ते कितें जालें गबा गबा हांवूय मातसो हें जालो हांवूय पण कळोंक ना कसो उजो पेटलो ना कळोंक ना कितें चालू आसलें थंय कांयच चालू नासलें कांयच चालू नासतना बंद नासलें अच्छा त्या लागून हांव कसो कितें जालें कितें कितें सामान उरपालें तितून ते फ्रीज म्हणून सांग मरे सामान कितें उरपालां तुजे भितर फ्रीज आहलो एक आरमार आसली वॉशिंग मशीन कपडे आयदन आसले तेची सिरियली आसली डॅक आसले स्पिकर आसले सगळे बारीक बारीक आसले हे सगळें उरपालें उरपाले पण कारण कळोंक ना की कसो कितें उजो पेटलो पळय तो पेटलो तो चूल बीन चालू आसली थंय ना चूल ना कांयच ना गॅस आसता गॅस आसता हय ती आमी गॅस बंद सिलिंडर काडून दवर कितल्यांक जालें टायम पळोवंक टायम हय ओके मागीर कॉल आमकां 8:30 आमकां कॉल आयला आमच्या कंट्रोल रुमाक घरा उजो पेटलो म्हणून इमिडिएटली आमचे ऑटोमेटर आमी टर्न आउट केलो म्हाज्या स्टाफा सकट आनी आमी एक 8 मिनटां भितर आमी पॉयंट आमी गाठलो आमकां हांगा एक बरी खोशी जाली कितें आमी येवच्या पयलीं हे लोकल लोक आसले पळय तेंचेर उजो तो कंट्रोल हाडलो इमिडिएटली आमी आमचे फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी फुल्ली फायर फायटींग आमी एस्टॅब्लीश केली हांगा जर पळयलें जाल्यार तेचे वाड्याचे खुबशे लुकसाण जाले अशें सावंड सिस्टम लायटनींग अशें करून तो पोट भरतालो पूण तेचे खुबशे उलपाले खुबशे ताका लुकसाण जालें
असं कितें अंदाज लावचो कसो कितें उजो पेटलो असो उजो एक्झॅक्टली सांगूंक शकना शॉर्ट सर्किटूय म्हणटा आमच्या उरलो पूण हे बक्षीस जाल्यार एरिया ल्हान आसा मुख्य कारण त्याचे आतां आमी सांगूंक शकना एक्झॅक्टली वॉट इज तेचे इन्फॉर्मेशन आमी आमच्या हायर अथॉरिटी करतली कितें एप्रॉक्सिमेट लॉस कितलो हरान दिसता लॉस सादारण आमी आतां 1-2 लाख धरलो इन डिटेल कितें आसा तें फाल्यां ऑफिशियल हितून ह्युमन इंजरी आहा कितें म्हणजे अजून आमकां कोणी सांगूंक ना कोण इंजर्ड बी जालें जाल्यार कोण ना तर आमकां हेतूकच आमकां इमिडिएटली ते पयलीं कळटा कोण इंजर्ड आसा जाल्यार पूण इंजर्ड एक कोण आमकां हेचें इंटिमेशन कांयच ना ओके हे कॉल कितल्यांक येयले म्हणटा सर आमी 20:31 म्हणजे 8:30 8:30 पयले येयला ओके आसा गो म्हणटा न्हू आसा गांव तेच्या पयलीं ते फायर फायटींग ऑपरेशन तेंचे चालू आशिल्ले सो आमी ते सारके काबूत घालना हितून बाकी सिरियल बाकीचे सगळे घराचे साहित्य सगळें हे जालें दिसता हय घरा सायड तुमी साऊंड सिस्टम सिरियल तेचे क्लोथ कुकिंग आयटम्स गोल्ड आशिल्ले परत तेचे कपड डॉक्युमेंटरी कुकिंग आयटम्स हे सगळे तेचे नुकसान जालें ओके फायरांचे नांव आसा आमचे सगळे हांव स्वता फायर ज्ञानेश्वर सावंत आमचो ड्रायव्हर ऑपरेटर निलेश आमोणकर फायर फायटर परेश मांद्रेकर फायर फायटर अशोक वळवयकर लिडिंग फायर फायटर विष्णू गवस आणि फायर फायटर सानील बानावले